राजांच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप। दाविदाचे दीस लागीं पावलोल्यान ताणें आपल्या पुता सालोमोनाक अशी बोध दिली, म्हजे मरणाचे दीस लागीं पावल्यात, धीर घे आनी काळजीदारपणान चल। मोइजेसाचे सोमुतीन बरयलोलें आसा तशें सर्वेस्पोर तुज्या देवाच्या हुकुमांक पाळो दी। ताच्यो वाटो सांडू नाका, ताचे कायदे, ताच्यो आज्ञा, ताचे नेम आनी निर्णय सांबाळ। हे परी तूं करूंक येवजिताय तितल्याकूय फळ येवं, आनी तूं वेताय थंय तुका येस मेळूं। आनी अशें म्हजे विशीं सांगून दवरलोलें तें सर्वेस्पोर छाती पावयशें करतलो। तुजे पूत तुज्या वाटांनी चल्ल्यार आनी सगल्या आपल्या काळजान आनी मनान म्हजे थंय विस्वाशीपण दाखयल्यार इस्रायलाच्या सिंहासनार बसलोलो कोण तरी आसतलोच। दावीद मरून आपल्या पुर्वजांशी गेलो आनी ताका दाविदाच्या शारांत पुरलो। दाविदान 40 वर्सां इस्रायलाचेर राजवट चलयली। हेब्रोनांत रावून 7 वर्सां आनी जेरुसलेमांत रावून 33 वर्सां। आनी सालोमोन आपल्या बापाय दाविदाच्या सिंहासनार बसलो आनी अशें ताचें राज स्थिर उरलें। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा, तुजें नांव व्हड जावं सर्वेस्परा। इस्रायल आमच्या पुर्वजांच्या बापा, सदांकाळ सासणांच्या सासणांक। जबाब, तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा। सर्वेस्परा तूंच वर्तो आनी पदवेदार, तूंच लोकलोकीत, जैतिवंत आनी वैभवी। कित्याक सर्गार आनी संवसारांत आसा तितलेंय तुजेंच। जबाब, तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा। सर्वेस्परा सगली राजवटकी तुजी, सगलें वोन तूं थोर आनी वर्तो। गिरेस्तकाय आनी व्हडवीक तुजेच कडसून येतात। जबाब, तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा। सगल्यांचो तूं राजा, तुज्याच हातांत आसा शक्ती आनी बळ। तुज्या हातांतली देंवतात व्हडपण आनी पदवी। जबाब, तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा। सर्वेस्परा जोय जोय सर्वेस्परा 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 जोय जोय सर्वेस्परा 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 जोय जोय सर्वेस्परा 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 जोय जोय। देवाचे राज लागीं पावलां, शुभ वर्तमान मानून घेयात। सर्वेस्परा जोय जोय सर्वेस्परा 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 जोय जोय सर्वेस्परा सर्वेस्परा जोय जोय सर्वेस्परा 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 जोय जोय। मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजून 12 जाणांक आपयलें आनी मेळ्या आत्म्याचेर तांकां पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो। आनी ताणें तांकां फर्मायलें, एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरो नाकात। न्हय बुट्टी, न्हय उंडो, न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू, पांयांक वाणू घालात, पूण दोडी आंगली न्हेसो नाकात। आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरांत भितर सरशात ते स्वातेवेले भायर सरून वचपर्यंत थंयच रावात। आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत तांकां एक शिटकावणी कशी ते स्वातेवेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयात। म्हणटूच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करतले आनी खूब देवचार काडटले आनी सोबार वायटाकारांक ते लावन बरी करतले।
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकांनी तुका क्रिस्ता. नियाळ वाटेक कांयच व्हरो नाकात, न्हय जेवण वो दुडू. नियाळाक आदार. भाग्यवंत आगाताक क्रिस्ती जिवीत भावाटान जिवंक क्विंटिन्यूस हाणें जायत्यो आडकोळ्यो घातल्यो. तिणें आपलो हावेस आनी जीण आपली सोबीत कूड जेजूच्या हातांत घालून निर्मळपणान जिवंक आव्हानाक फुडो केलो. हाका लागून जायते कोश्ट आनी त्रास भोगले आनी आखरेक बोणकोणीत तें सोंपलें. तिच्या मरणा उपरांत तिच्या ताय भावाटान मागतल्या सवय देवान तिचे वरवीं विजमिता केली. जायत्या वायट्या विघ्नांतली निवारली. शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या सिसांक आपल्या बापाचे मिसांव दिवन पाठयतात. संवसारांत वेताना न्हय बुट्टी, जेवण, दुडू कांयच घेयनासतना वचोंक सांगता. संवसारी ताळण्यो आडकोळ्यो हाडूंक शकतात. त्या वायटांतल्यान पयस रावंक शिडकायता. निर्मळ आनी नितळ मनान मिसांव फुडें व्हरूंक आनी आपल्या खातीर मरोंक तयार आसोंक उमेद दिता. जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक जायत्यो ताळण्यो आनी आडकोळ्यो आसात. थोडी आपली सोबीतकायेक, ग्रेसकायेक आनी नांवाक लागून गोरवान जियेतात. थोडी फकत जेवणा खाणाचो हुस्को घेवन थोडी पदवी आनी नांवा खातीर जियेतात. भाग्यवंत आगाताची देख घेवन ताळण्यांक फुडो करून जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमकां देवाचो वावर करूंक ताळण्यो येतात तेन्ना भाग्यवंत आगाताक उलो मारून आडकोळींचेर जैत व्हरूंक वावुरया.